म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी मेल्किजेदेकाची खबर आयकलेली आसा. आयज ताचो सारांश हेब्रेवाच्या चिठींत बरयल्लो आसा. अब्रामाक ताणें म्हणून तूं आशिर्वाद दिलो, देवान दिलोलो, पूण ताचे उद्देशी ताणें ताका सगळें बरेंपण फावो केल्लें. तो ताणें ताका दावो वांटो दिलो आनी भाशेन तो एक म्हणल्यार तूं याज्ञीक खरो आसलेलो. म्हणटच आयज आमी जेजू विशीं तुळना करता हांगसर की ताचे भाशेन वो खरेपणी जेजू क्रिस्त एक याज्ञीक तो सासणाच्या सासणाक तो जियेता म्हणून हांगसर ताणें उल्लेख केलेलो आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन जेजूच्या वेळार हें सगळें घडटा आसतना तो सगळ्या जाणांक बरें करतालो, फुडाकार घेतालो तांकां बरें करच्याक. कितें तरी जालें जाल्यार ते ताचे शीं येताले आनी तो तांकां बरो करतालो. पूण हेर जे कोण फुडारी आसलेले फारिजेव आनी हेर ताका ते नाका करूंक सोदताले. कित्याक लागून? आमी बरें ओ वायट, बरें कोण आसून येता देवासून, वायट कोण आसून येता देंवचारा कडून. तर आमी जेन्ना वायट करता तेन्ना आमी देवा सारकीं जायना, ताची भुरगीं कशीं आमी जियेना. पूण देव आमचेच सगळें आसा, तरी पूण हें सगळें घडटा आमचे मदीं. तर हे परी आमी ताका अदीक आनी अदीक त्रास दिवंक लागता आनी ताका खंती बरीत करता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आमचें जिवीत जेजू सगळें सारच्याक सदांच ताच्या आसण्यांक आमी आजीर जावया. आनी ताच्या आसण्यांक आजीर जाली म्हणटच तो आमकां सगळें सुचयता. जेन्ना आमी देंवचाराचे वाटेन चलतल्यांक आमी अणभवता, ती आमकां वायट नदरेन पळयतात, वायट करूंक आमकां ओडून घेतात, तेन्ना आमी तातूंत पडचे न्हय, पूण जेजूच्या सवें तें सगळें दवरून तांकां जेजू सवें ताणें जशे भशेन प्रतिसाद दिलो तेच भशेन आमी दिवंक ताचे कडेन आतां आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत ताचे सगळें आमी एकवटून रावया आनी ताचे सारकीं जावंक तो आमकां आपयता ताका आमी होकार दिवया आनी ताचे सगळें आमचें जिवीत सारुया.